भाजपाचे खासदार अनुराग ठाकूर आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांची भेट घेऊन वेगवेगळ्या विषयाचेर चर्चा केली। ह्या वेळार ठाकूर हांणी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 गोंयांत दुसरे स्थान मेळयिल्ले खातीर राज्य सरकाराक परबी भेटयली। गोंयांत भाजपा विरोधी युती घटमूट करपाची कृतीक गती मेळ्ळ्या। गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष आणि आमदार विजय सरदेसाय हांची भेट घेवन महत्वाच्या राजकीय घडामोडींविशीं भासाभास केली। गोंयच्या व्यापक हिताक लागून विरोधी पक्षांचो एकवट घटमूट करपाची गरज दोनूय फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या। केंद्र सरकारान दर एका राज्याक कर वाटपाच्या माध्यमांतल्यान 1,09,019 कोटी रुपयांचो निधी वाटला। तातूंतले गोंया खातीर 308 कोटी रुपयांचो अगाऊ हप्तो मान्य केला। हे खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्र सरकाराचे उपकार मानले। मोयड्या वाठारात एका किरकोळ वाद थारलो हिंसक। थिवीच्या 25 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर कांय किरकोळ वादाक लागून एकल्यान सुरयेन जीव घेणो हल्लो केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या। जखमी तरणाट्याचेर गोंय वैजकी महाविद्यालयात उपचार सुरू आसा आनी पुलिसांनी कांय वरां भितर आरोपीक अटक केल्या। समाज वावुरपी रामा काणकोणकाराचेर जाल्ले हल्लो प्रकरणात मेर्शेच्या सत्र न्यायालयान महत्वाचो आदेश दिला। या प्रकरणातल्या मुखेल सूत्रधार जेनिटो कार्दोजा सयत वट्ट 8 जाणां आड आरोप निश्चित करपाचे आदेश न्यायालयान दिल्या। जाल्यार आरोपी जेनिटो कार्दोजान दाखल केल्लो डिस्चार्ज अर्ज न्यायालयान भायर मारलो। पणजे कांयकडेन मुखेल रस्त्याचेर सध्या सरकारान घाल्ले म्हारग शोपीस पळोवपाक मेळटा। येरादारेचेर नियंत्रण हाडपाक पणजे सिग्नलां बसयल्लीं, मात ही सिग्नलां सध्या शोपीस जावन राविल्ल्यान चलत वचप्यांक सध्या जीव मुठीत धरून खतरो के खिलाडी जावचें पडटा। कुडचडे शेल्डे वाठारांतल्यान एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। शेल्डे हांगाच्या निर्मल नगरांतल्या शेतात 2 म्हशींची रेडकां मेल्ले अवस्थेत सापडल्यात। मरण येवपाचें खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना आनी प्रशासनान चवकशी सुरू केल्या। काणकोण तालुक्यात पिवपाच्या उदकाचो मुखेल आधार आशिल्ल्या चापोली धरणाची उदकाची पातळी 60% मेरेन पावल्या। ऑगस्ट ते सप्टेंबर म्हयन्यांत दमदार आनी सेगीत पावस पडलो जाल्यार धरण ओव्हरफ्लो जावपाची शक्यताय आसा। गोयचे फामाद पर्यटन थळ आशिल्ल्या कोलवा दर्याची सामकी अवतिकाय जाल्या। दर्यादेगेर भटक्या जनावरां आनी सुण्यांची संख्या वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेविशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला। प्रशासनाक हो प्रस्न सोडोवपाक अपेस आयला असो आरोप थळाव्यांनी केला। गोंयांत परतून एकदा पावसाचो नेट वाडपाची शक्यताय आसा। देखून हवामान खात्यान गोंया खातीर येलो अलर्ट जारी केला। 1 आनी 2 ऑगस्टाक घाट वाठारांत आनी
पूर्वेकडल्या वाठारात घोग्यांनी पावसा सयत नेटान वारो व्हांवपाचो अदमास उक्तायला. 3 ऑगस्ट ते 7 ऑगस्ट मेरेन गोंयांत मध्यम स्वरुपाचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. कामधेनू येवजणेत सरकारान केल्ली सुधारणा आनी दूध दरवाडीक लागून दुधाचें उत्पादन वाडटलें असो विश्वास दिवचलच्या उत्पादकांनी उक्तावन सरकाराक धन्यवाद दिला. गोवा डेअरीचो कारभार जाग्यार घालतले जाल्यार कांय काळा पुरतो तिचो कारभार राष्ट्रीय दूध विकास मंडळा कडेन सोंपोवचो अशें दूध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मागलां. म्हावळिंगेच्या रावजी राणे हायस्कुलाच्या जाग्याचो प्रस्न आतां सुटावो जाल्लो आसा. शेनवारा खासा सुवाळ्यात हे शाळेच्या विस्तारीत इमारतीचें दबाज्यान लोकार्पण जालें. आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी स्वता खर्च करून विस्तारीत काम केलां. शाळेक बरे दीस हाडपा खातीर यत्न करतलो अशें उतर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी ह्या वेळार उलयतना दिलें. सावड्डेंतल्या पिगरी फार्माच्या पळोवणे वेळार थळावे आनी फार्माच्या धनया मदीं व्हडलो उतरांचो वाद जालो. ह्या फार्मांतल्या घाणयाऱ्या उदकाची प्रक्रिया करिनासतना उक्ताडार सोडिल्ल्याचो प्रकार उजवाडाक आयलो. ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाची शक्यताय आसा. दिवचलच्या वेगवेगळ्या शाळांनी लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची पुण्यतिथी मनयली. दिवचलचे PM श्री सरकारी हायस्कुलात ते निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. हे कार्यावळीत पत्रकार तुकाराम सावंत हांचो सत्कार केलो. दुरुपयोग आनी दुस्वास केन्नाच कसलो प्रस्न सुटावो करपाक शकना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. सारखें मार्गदर्शन मेळूंक नाशिल्ल्या तरणाट्यांक ख्यास्त दिवचे परस राष्ट्रहिताच्या नदरेन मार्गदर्शन करचें अशें तांचें म्हणणें. सोशल मिडियाचेर बरयल्ल्या एका पोस्टा वरवीं तांणी हें सांगलें. दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हांणी शेनवारा लक्ष्मी येवजणे खातीर ऑनलायन पोर्टल सुरू केलें, जाचे खाला शारांतल्या बायलांक म्हयन्याक 2500 रुपया अर्थीक मजत मेळटली. बायलांक अर्थीक सशक्तीकरण दिवपाचो ह्या येवजणेचो हेतू आसा. हे खातीर सरकारान 5100 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्प थारायला. शेनवारच्यान हो पोर्टल सुरू जावन नोंदणी सुरू जाल्या अशें कळटा. राष्ट्राध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू हांणी भौशीक परीक्षा दुरुस्ती विधेयक 2026 खातीर संमती दिल्या. ब्रेस्तारा संसदेन हे विधेयक संमत केल्लें. विद्यार्थ्यांच्या फुडाराची राखण करतना परीक्षा वेवस्थेत पारदर्शकता, नीतिमत्ता आनी प्रामाणीकपण घटमूट करपाचो यत्न आसा अशें तिणें सांगलें. तेल विपणन कंपनींनी वेपारी LPG सिलिंडराच्या दरात 200 रुपया उणे केल्या. दिल्लीत वेपारी LPG सिलिंडराची नवी किंमत आता 2738 रुपया जातली. ह्या निर्णयाक लागून रेस्टॉरंट, हॉटेलां आनी खाणा जेवणाच्या वेवसायात वांटो घेवपी लोकांक थाकाय मेळटली. राम मंदिर देणगी घोटाळा संदर्भात संसदेच्या भायर हिंदू धर्माची भावना दुखोवपी एक स्किट लोकांमुखार सादर केल्ल्यान लोकसभा MP पप्पू यादव हाचे आड कागाळ नोंद केल्या. ह्या वेळार ताणें हिंदू धर्माची भावना दुखोवन सनातनाचोय अवमान केला अशें कळटा.
ह्या प्रकाराक राहुल गांधी सयत हेर इंडिया अलायन्साच्या वांगड्यांनी ताका तेंको दिलो. सरकारान E20 आणि प्युअर पेट्रोल हांचे मदीं एक कितें तें वेगचें अशें आपाचे मुखेली अरविंद केजरीवाल हांणी सांगलें. शेनवारा केजरीवाल हांणी खासा बसका घेतली. सोमारा याचिका एकठांय करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या घरा 100 लोकांक घेवन मोर्चा व्हरपाची अरविंद केजरीवाल हांणी आपली तयारी दाखयल्या. जम्मू काश्मीराच्या कुलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहान राजीनामो दिवचो अशी मागणी खासदार संजय राऊत हांणी केल्या. सुरक्षा सुनिश्चित करपाक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप करून राऊत हांणी गृहमंत्र्याचेर खर टिका केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शेनवारा आंध्र प्रदेशांतल्या विजयानगर जिल्ह्यातल्या भोगापुरम हांगा ग्रीनफील्ड अल्लुरी सीतारामा राजू आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उक्तावण केले. 5,640 कोटी रुपयां परस चड खर्च करून बांदिल्ल्या ह्या विमानतळाक वर्साक 6 लाख प्रवाशांची वेवस्था करपाची तांक आसा. AI आधारित प्रणाली, बायोमेट्रीक प्रक्रिया अशा आधुनीक सुविधांनी हो विमानतळ सज्ज आसा. एकोणतीस किलोमीटर दानापूर ते फतुहा विभागात 976 कोटी रुपया खर्च करून मल्टी ट्रॅकिंग करपाक भारतीय रेल्वेन मान्यताय दिल्या अशें रेल्वे मंत्रालयान सांगलें. ह्या प्रकल्पाक लागून पटनाच्या रेल्वे कॉरिडॉरांतल्या एका व्यस्त वाठारांत गर्दी उणी जातली आनी प्रवासी आनी माल वाहतूक दोनूय सेवांनी व्हड प्रमाणात वाड जातली. शेनवारा जम्मू काश्मीरात किश्तवाड जिल्ह्यातल्या चत्रू वाठारात ढग फुटी जाली. ही घडणूक रातच्या 2:30 वरांच्या सुमाराक घडली. हाका लागून शाळा बंद दवरच्यो पडल्यो. ह्या घडणुकेक लागून कितलींच दुकानां आनी घरां कोसळिल्ल्यान लोकांचें लुकसाण जालें. सध्या शाळांक ऑनलायन वर्ग घेवपाची सुचोवणी दिल्या अशें कळटा. आसामाच्या शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव जिल्ह्यांनी हुंवाराची स्थिती सामकी गंभीर जाल्या. 1.92 लाख लोकांक ह्या हुंवाराचो फटको बसला. आनीक 2 जाणांक मरण पाविल्ल्यान आतां आंकडो 82चेर पावला अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलें.